काणकोणच्या आगोंद चर्चीन जेन्ना देवाची प्रार्थना चलताली आनी देवाच्या प्रार्थने खातीर धूप घालपाची तयारी चलताली तेन्ना दोग जाणां आवेलिना फेर्नांडीस आनी फ्रांसिस्को कुतिनो हे धुपाची तयारी करतना कोळशान पेट घेतला आनी तांकां दोग जाण जळयल्या अवस्थेत काणकोण हॉस्पिटलांत हाडलेले आसा. तेंची परिस्थिती पळोवन काणकोण हॉस्पिटलांत तांकां मडगांव रिफर केल्ले आसा. आमगे ह्या चर्ची कडेन आज सांजचें रिट्रीट किंवा आमगे मिसाळ हें आसली सो तेन्ना आमकां धूप घालचें पडटा. सो ती आमगे दोग जाण फ्रांसिस्को कुतिनो आनी आविलेना ती आमची माय ती हिंगा धूप घालपाक येयल्ली. सो थिंगा तितल्या पावस येयलो एक 10 मिनटां पावस भरपूर जळ्ळो. सो ती त्या रुमाक धूप घालपाक गेली. सो थिंगा कॅन आसलें. सो तुमी जाणां बाय पावस जाता म्हणल्यार उजो बीन फास्ट पेटना. सो तेणें सुलो काडलो तो मातसो पडलो आनी तें मातशें हें जालो पांयाचेर पडला हय. आनी दोग जाण इंजर्ड जाला काणकोण हॉस्पिटलांत आयल्या. पूण एशें करून अफवा जाला की सिलिंडर ब्लास्ट जाला हें जालां तशें कांय ना. फॅक्ट पळयला आमी सगळो. सो तो फक्त आतां धूप घालपाक येयलो तितल्याक हें जालें तें मातशें एक्स्ट्रा पडलें पेट्रोल आनी तें हें जालां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.